जमिनीची कन्वर्जन जर थांबपाक जाय जाल्यार पिकावळीच्या जमिनीचेर शेती जावपाक जाय। ते खातीर तरणाट्यांनी शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां। आमचें गोंय ल्हान, ताका लागून गोंय आनी गोंयचो सैम तशेंच गोंयच्यो जमनी राखून दवरपा खातीर शेतकी मळाक उर्बा दिवप गरजेचें थारता अशें रवी नायक म्हणटा। तांकां आतां उमेदीर आयले नंतर पयलीं तुका दिसता की सगळें खरेंच आमचे फुडें आमची जमीन जी आसा गोंयची शेती जमीन अशें ते भुरगे थंय आयले गोंयचे सगळे जाल्यार आमची भुरगे लोक जी आसा आमची जमनी ज्यो आसा कोण चोरून व्हरपाक शकना, कांय करपाना। आमची जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आनी आमकां त्या जमनीचेर कांय लोक आतां लोक कोण भायर गेल्ले आसा ते फॉरेनाक गेले आनी खंय गेल्ले आसा त्यो जमनी कोण विकतात ते कोण खातात ते जावचें ना। तर तेजे फाटल्यान कोणी पळोवपाक जाय, कारण ते भायर वयता तेंगे पोट बी कोण नासता, हांगसर कोण वयर ते खाता, ते जावचें न्हू। पूण ताका लागून आमी म्हणटा की जशे हे भुरगे आसा त्या भुरग्यांनी त्यो जमनी घेवन बसून रोयल्यो जाल्यार जाय, आमची जमनी उरतल्यो आनी आमची जमनी आसा कन्वर्शन कमी जावचें अशें आमकां दिसता। ज्या प्रमाणे आमकां दिसता की कन्वर्शन कमी जाय, कारण आमची गोंय हे ल्हान। तुमी जाणा आसतले म्हाका आतां सांगलां की कर्नाटकाची एक बेळगांव डिस्ट्रिक्ट 8,889 किल्लो आसा, 8,889 स्क्वेअर किलोमिटर। आमचे 3,702 इतलेंशें गोंय बांदलें। म्हणजे आमकां हे हांगसर कमी हें करपाक जाय आनी आमी झाडां सगळें लावन हे राखून दवरप। अशें तरे भुरगे फुडें सरले, जे आतां भुरगे सरले तशे फुडें भुरगे सरले आनी म्हाका दिसता आनीकय भुरगे फुडें सरतले, तांकां उमेद आसा।